नमस्कार. विश्व कोंकणी यात्रा ह्या तिन्ही अंकांतू आंध्र प्रदेशाचे नंद्याल गावाक आयल्या. प्रकृतीमध्ये अंतू आजचे हे सुंदर गाव एक प्रसिद्ध जलल यात्रा स्थळही भय, नावात एक पुराण प्रसिद्ध गावही भय. हांगा नंद्याल गावाक हे नाव नंदी आलयम म्हणलेले शब्दातून निष्पत्ती जाला. नंदी आलयम म्हळ्यार हांगेक होड नंदीले एक देवस्थान आसा. नंद्याल गांव विजयनगर कालातुकुनूची प्रसिद्ध यात्रा स्थळ म्हणून नाव पाविल तसल गांव. हांगा मस्त देवस्थान आसा ते. तांतू एक ज्योतिर्लिंग जावन सगळे भारत वर्षांतू जनांनी थंय तुकून येवचे तसले एक देवस्थान ते श्रीशैलम मल्लिकार्जुन देवस्थान एक ज्योतिर्लिंग जावन आसा. तशी सगळे भारत वर्षाचे जन हांगा ह्या देवस्थानाक येतात. त्यानैशी महानंदीश्वर देवस्थान, यागंटी उमा महेश्वर देवस्थान, अहोबिल नरसिंह देवस्थान अशी नावाक पाविले मस्त यात्रा स्थळ देवस्थान हांगा आसा ते. विश्व कोंकणी यात्रा कार्यक्रमाचे सर्व वीक्षकांक मेगेले नमस्कार. आज आम्ही पुराण प्रसिद्ध जावन आशिल्ले आंध्र प्रदेशाचे नंद्याल गांवां येवन पाविल आसाची. नंद्याल गांवांतू आमगेले कोंकणी समाज बांधव कळवलेले एक शतमानाक फुडें करून येवन हांगा जीवन कोन्न आसाची. भास संस्कृती खातीर तांणी मस्त कार्यपुरा मांडून घेवन आयिल्लो आसा. विशेष जावन नंद्याल रघुवीर शेणे हांणी एक मुखेलपण घेवन हांगाचे नंदी देवस्थाना खातीर एक गांवांतून एक ध्वजस्तंभ हाण स्थापन करून त्या गांवांतू जनप्रिय जालेलो विचारू एक आसक्तीदायक आशिल्ले एक विचार ह्या कार्यक्रमांत तुमी पळोवचे आसाची. श्री महानंदीश्वर देवस्थानाचे ध्वजस्तंभ अत्यंत पुरातन जाल्लो आशिल्लो. एक पटी तो वार पावसाक पडलो. थंय एक नवेची ध्वजस्तंभ निर्माण करतात. ताका एक दीग रूख जाय. एक रुखान ते ध्वजस्तंभ करचे क्रम आसा. जाल्यार थंय खंय एक रूख ध्वजस्तंभाक एक समर्पक जाल्लो रूख मेळ्ळलो ना. तेन्ना हांगा आमगेल GSB समाजाचे एक व्यक्ती श्री रघुवीर शेणे नंद्याल हांणी दोड्डे रंगडी तुकून नंद्याल वचून हॉटेल बिझनेस कोण बरेपण पाविली. हांणी हांतू एक मुखंडत्व घेतले. तांगेल व्यार उद्योग ಸ್ವಲ್ಪ दिसाक बगलेन दवरून हे एक ध्वजस्तंभाक जावका जाल्लेले रूख सोदूच कामाक लागले. तांणी दोड्डे रंगडी लागीं येवन हांगा सकडा लागीं विचारसून पळोवन पुत्तूर सुळ्या लागीं तसल एक व्हड रूख सोदून काडून तो घेवन 1000 किलोमीटर दूर तुकून 22 टायराचे एक लॉरी 1000 किलोमीटर दूर तो रूख व्हरची वेवस्था केली. सुमार 20,000 लोकाले समक्षारी ह्यो रूख थंय श्री महानंदीश्वर देवस्थानांतू एक ध्वजस्तंभ जावन राबला. हें जाले नंतर आमगेल समाजाच्यांक एक अमोघ जालेल गौरव थंय मेळटस. अशी आमगेल जनान प्रमुख जालेल काम हाताक घेवन निभायसून केलेले निमित्त सगळे समाजाक एक गुर्तू मेळटा. मुख्य गर्भगुडीचे महानंदीश्वर स्वयंभू लिंगाचे मुळातून स्फटिक शुद्ध उद्दाक वर्साचे पुरा दिसूय रात पल्ली व्हळटा आनी 5 फीट उद्दाक तळ्यांतू सद आसता. हातूंतल्यान व्हळचे उद्दाक सुತ್ತमुत्तू आसचे प्रदेशाक कृषी भूमीक वापरतात. औषधीय गुण आसचे हें उद्दाक तीर्थ म्हणून जन नंबतात. भारी गात्राचे होडी नंदील विग्रह हांगासा. प्रधान गोपुर बादामी चालुक्यांगेले वास्तुशैलीरी केल्लेलो आसा. वरलेल भाग विजयनगर वास्तुशैलीरी निर्माण जाला. कामेश्वरी देवी हांगा पूजन जाता. स्वयंभू लिंगाक हातान आपुडचे अवकाश भक्तजनांक हांगासा. हे महानंदीश्वर देवस्थानाचे ध्वजस्तंभ 100 वर्स फुडें प्रतिष्ठापन केलेलो. नंद्यालाचे श्री रघुवीर शेणे हांणी हे ध्वजस्तंभ ताचे निर्माणाचे काम करून दिवचे वरेक आमी
परगांवची लोक म्हणलेले एक तात सारू हांगेल मध्ये आशिल्लो. सुमार 70 फीट दिग्गायाचे हे ध्वजस्तंभाचे प्रतिष्ठे जाल्ली नंतर परगांवची लोकांक थंय गौरव सन्मानू मेळूक आरंभ जालो. हाचे बदल श्री नंद्याल रघुवीर शेणै कसं सांगताच म्हूण पळोवया. आज हे आमगेला व्हिडिओ पळयता सगळ्यांक नमस्कार. तशीच ह्या महानंदी क्षेत्र ओम नमो महानंदीश्वराय नमः. हांव नंद्याल रघुवीर शेणै. हांव आमगेल्या उडपी लग्गी दोंडेरंगडी गांव म्हणून आमगेले सान हळ्ळी गांव थंय हांव व्यापार निमित्त नंद्याल गांवां येवन पाविल्लो आसा एक 30 वर्सां फुडें. तशी नंद्याल गांव आयिल्ले तेन्ना नंद्यालांत एक सान मोठो व्यार आनी कोर नासता आसतना आमकां म्हळ्यार हांगा समाज ना आमचे गेले म्हणजे 2-3 घराची असल संदर्भार म्हाका कसो विषय असल संदर्भार हांगा आमकां केन्नाय पूण एक दीस रोज आसतना ह्या महानंदी क्षेत्र येवंक कसो एक देवापण घेवन येता आशिल्लो. देवेन अपयशित असल्यावर हांव येवन येतलो. तशी देवाक पूजा दर्शन करता आशिल्ले. हांगा विशेष कसन म्हळ्यार हांगा तीर्थ हंगा मामूल पुण्य तीर्थ म्हणतात पुण्यक्षेत्र म्हणतात. बट हंग विशेष कसा म्हणाले ईश्वराला महानंदी ईश्वराला लिंगा मूळ दाखवून एक गंगे येता मुद्दा त्या 365 दिवस 24 ಗಂಟೆ कितली हजार वर्षा दाखवून तेंची फ्लोर येत ताजी निमित्त मस्त सराउंडिंग अग्रिकल्चर त्या पुरा उद्दा होत हाजी एक नंबर सुभिक्ष आशिल्ले क्षेत्र म्हणून येत. तशींची हंग येताल देवस्थान येताल भक्तांक वरके सुभिक्ष जावन आसता ती. तशी त्या संदर्भार हांव हांगा येता वतना आमगेल गांवां दाखोवन तिरुपती येतले मंत्रालय येयले पुरो आमगेल गांवतून संबंध आमचे गेल पुरो येता आसतना तांकां हांव दर्शन करूंक अपेक्षीत आपण हाडटा आशिल्लो. जाल्यार हे मुजराई शाखे आसा म्हळ्यार एंडोमेंट हांगा कशी म्हळ्यार आमगेल गांवतले आमगेल देवस्थाना वरवीं हांगा एक सिस्टम आसा. तशी हांव केन्नाय लेखचे ह्या देवस्थाना भितर अशी पुराजनल परिचय आमचे गेले आमगेल समाज बांधवांक आपण हाडोका तांकां दर्शन करोका म्हूण म्हाका एक आश पोवता आशिल्लें. त्या संदर्भात देवान एक म्हाका एक व्हड अवकाश दिलेलो आसा. साधारण एक 100-115 वर्सां फुडें प्रतिष्ठीत जाल्ले ध्वजस्तंभ वाऱ्याक आनी पावसाक आनी वाऱ्याक कोण गेलेले जाल्यार हांगा मुजराई शाखे हांगा राजकारणीतांनी हांगाचे व्हड उद्यमीतांनी पुरा त्या ध्वजस्तंभ दवरसूंक म्हणून भारी प्रयत्न केला. तशी 3 वर्स दाखून तशी चल्ल्या ध्वजस्तंभ येयनी तेन्ना आमगेल गांवां दाखून आमगे मुलकी दाखून एक समाज बांधव येयले आसा ते तांकां दर्शन करचे हांव तांगेले निमगेले मामा हे कसाने वास दवरून ब्रह्मोत्सव करता आशिल्ले तेन्ना हांव तांगेले निमगेले हे कसान वास दवरला म्हणाल बिदिरू म्हणटात. तेन्ना हांव म्हळ्यार हांगा रूख मेळ्ळी कसला म्हळ्यार हांगा 70 फीट ध्वजस्तंभ जावका म्हळ्यार त्या गोपुरा बशी 1 फीट हाईट आसका. तशें आसतना त्या ध्वजस्तंभार रूख 70 फीट आसका त्या खंय मेळ्ळी. तेन्ना हांव कसा केलें म्हळ्यार मम्मा खंय जो मेळत तुवें म्हळ्यार ताका तांणी म्हळें आमी मुलकी खंयची देवस्थानाक खंयची कितें करून हाडयले आसा तुमी गांव आयले आमी सांगता म्हळें. त्या संदर्भात हांगा एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर चेअरमॅनाला पुलो उरलो न्हू हांव ताजे बद्दल एक प्रयत्न करता म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना हांव गांव वचून आमगेले कुटुंबाचे आमगेले पुरा आमगेले कुटुंबाचे आमगेले एक सहकार तशी आमगेले बंधू वर्गाल सहकारान पुराजना सांगून आमी सुदूच्या पेटयले. त्या टायमार हांव वयतना हांगा हेब्री लागी कब्बिनाले म्हणून एक गांवा भितर एक किराळ बोगी रूख पळोवन घेवन कट करून रेडी जाता म्हणटाना त्या रिजर्व फॉरेस्ट आसा त्या कट करून परमिशन दिली ना. तेजे भितर ऑलरेडी आमी कट करचे म्हणून जाल्ले मेळना भारी निराश जाले. हांगा येवन येताना पुरा जन ध्वजस्तंभ रूख केत नेता कूद नेता निमगीत आशिल्ले जाल्यार आमगेले सांगू तोंड नाश जाले देवा म्हगेले परिस्थिती कसाने म्हणून तेन्ना म्हगेले व्यारू पुरा सोडून हांव गांवांक भोंवतो खंयची फॉरेस्टा रूख आसा म्हणून फॉरेस्टा तेंगेले आनी हेजे वूड ब्रोकर तेंगेले पुरा कॉन्टॅक्ट करून घेवन थंय वचून इवन पुत्तूर सुಳ್ಳ್या सुब्रह्मण्य त्या सराउंडिंग सोदून 1 महिने ते हळ्ळी आसतना एक फॉरेस्टा भितर एक 70-80 फीट रूख एक मेळ्ळा. म्हणजे त्या रूख पळयतना हे आमगेल खातीर ह्या देवाल महानंदी देवाल सेवे करचे खातीर त्या रूख जाल्लो म्हणून दिसाले एक संतोष मेळ्ळो. थंय दाखून ताका संबंध पडले दुर्वा वेवस्थानी पुरो कोरो दिवन थंय दाखून आमगेले ते हाडच्याक थंय दाखून 1000 किलोमीटर जाता. 1000 किलोमीटर 22 टायराचे ट्रॅलर आमी घेवन येयले ते येताना बंटवाळ नागराज शेट्टी म्हणून सांगून पॉलिटिशियन आसा गांवांत एक्स मिनिस्टर तांणी म्हाका फ्री जावन ट्रॅलर दिले ताका संबंध पडले डिझेल आनी घालून घेवन हांगा हाडून प्रतिष्ठीत केले 70 फीटाचे ध्वजस्तंभ. या वयर 50 फीट आसा 55 फीट आसा 15 फीट मुळा आसा कसला म्हळ्यार त्या उदकाचे हाजे म्हळ्यार
तीर्थाच्या वैर तुग्गस का जल निमित्त ते 70 वीटस तशी हाण घेऊन तक्का अद्या हित्ताळे तो ह्या घालून घेऊन आज आम्ही लागला की 20,000 दाखवून 50,000 जन भक्त जना मध्ये प्रतिष्ठा केलेला असं निज ते प्रतिष्ठेला दिवस निज सार्थक जन्म म्हणता पडत त्याच जल्ला आमगे जीवनात तशा म्हणून त्यात नाव लेखलंय हक्क पुरा कारण आम्ही मलगडन केलेलं पुण्य आणि आमगेल्या समाजात आमगेल गुरुवरी आल्या एक आशीर्वाद अनुग्रह म्हणून येत कसा म्हणजे आमगेल समाजात बळ जाऊ का म्हणून आम्ही गुरुवरी मनस्पूर्वक जण आशीर्वाद करतात तांगेल एक आशीर्वाद हाजी निमित्त आज एक देवाला एक अनुग्रह निमित्त कंचिकी जन्माला आम्ही पुण्य कोण असतं त्या फल आज दिलंय तशा हे केलेल्या निमित्त निजाची एक आम्ही गावात ताजी पुढे आम्ही व्यार करताना आम्ही कंचिकी गावात दाखवून येऊन व्यार करता म्हणून आम थोडेची पार्शलिटी येत असल्या दया दिल्यानंतर आमके गौरव ह्या गौरव कशी म्हणाली मक्क मात्र मेगेल कुटुंब मात्र समाजक एक गौरव त्या ऍक्च्युअली हा कोण 10 वर्ष जलरे आज आजवर ह्या देवस्थानाला आम्ही काल दर्शन करता येईल जला हे कशी म्हणाल वर्ल्ड विश्व कोंकणी केंद्र दाखवून आमगेला नंदगोश उप्पाल शेणे त्याचे प्रेसिडेंट तांगेल एक सारथ्यारी तांगेल एक एपिसोड करू हंग अन्न मामू जगदीश हेगडे येईल असते त्यांनी हज ಬಗ್ಗೆ एक सान एक एपिसोड करते बित्तेरी मोबाइल वरके परमिशन ना हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तंगले एक पर्सनल रिक्वेस्ट कोर्नु हज विषय तुमगे प्रपंच व्याप्त देवस्थान क्षेत्र हज ಬಗ್ಗೆ क्षेत्र ಬಗ್ಗೆ आम्ही संताती म्हणून तंगले पर्सनल रिक्वेस्ट करून आज ध्वजस्तंभ एदरार बनू आज आम्ही एक ध्वजस्तंभ केलेले आज हाडून प्रतिष्ठा केलेल्या ಬಗ್ಗೆ हम सांगून घेवचक मस्त खुश पावत असं त्या निजच मेगेल जन्म जन्माचे पुण्य म्हणून सांगेत तसे ಅವನಿಗೇನು ನಿಜ ಹಕ್ಕ ಹೇ ಮೆಗೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೇ ಆಮಚಿಗೆಲ ಜಿಎಸ್ಪಿ ಸಮಾಜ ಅಂತೂ ಜಲ್ಲಲಸ್ ಪಡ ಜಾವನು ಮಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚ ಅವಕಾಶ दिलाले अज्जे पुण्य फल सगळे आमगेल समाज मेळಕ समाज सगळे जन बरे जावका तशी आमगेल गुरुवारी याला आशीर्वादानं आम्ही सकळ जन बरे जावका असले एक देवान अनिके मेगेल निमित्त करत तसले एक अवकाश देवका म्हणून हा प्रार्थना करतात ओम श्री महानंदीश्वराय नमः आमगेल हे आंध्र प्रदेश ಅಂತೂ नंद्याल म्हणून एक नंद्याल जिल्हे अंतू नंद्याला बाहेर असेल एक गावचे बाहेर असेल एक महानंदी क्षेत्र आहे भारी विशेष क्षेत्र अद्य चरित्रे ಬಗ್ಗೆ आमगेला रविशंकर अवधानी तन्नी वेद पंडितंगा ओम नमो महानंदीश्वराय एतत् सर्वगुणाधिकं बहुशतैराविष्कृतोपासनं सत्यं निर्मलतात्मभिर्मुनिगणैर्देवैर्नरैः सेवितं पुण्यं तीर्थपदोत्तमं भुवि महानंदीश्वराधिष्ठितं भक्त्या तद्भवतां करोतु सततं श्रेयः समस्तं सुखं కావున భక్తులు దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రత్యేకంగా చూడవలసినటువంటి ప్రముఖ స్థలాల్లో ఈ యొక్క మహానంది అనేటువంటిది ప్రథమ స్థానంలో ఉంటుంది అట్లాగే ఈ యొక్క క్షేత్రానికి మనకి ప్రధానంగా ఆంధ్ర భక్తులతో పాటుగా మనకి కర్ణాటక భక్తులు అత్యధికంగా వస్తూ ఉంటారు అట్లాగే ఒక కర్ణాటక ప్రాంతానికి చెందినటువంటి నంద్యాలలో శ్రీనిధి హోటల్ అనేటువంటి ఒక వ్యాపారాన్ని చేసేటువంటి రఘువీర్ గారు కూడా ఈ యొక్క క్షేత్రంలో కొన్ని వందల సంవత్సరాల కిందట ప్రతిష్ఠ చేసినటువంటి ధ్వజస్తంభం భిన్నమైనటువంటి సందర్భంలో వారు చక్కగా ఈ యొక్క క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి వారి సహాయంతో వారు అరణ్యానికి వెళ్లి చక్కగా పరిశోధించి ఈ క్షేత్రానికి కావాల్సినటువంటి మంచి దారుని వారు ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఈ క్షేత్రంలో చాలా విశేషం ఆ రకంగా కర్ణాటక భక్తులు గాని మహారాష్ట్ర భక్తులు గాని తమిళనాడు భక్తులు కేరళ భక్తులు అందరూ కూడా విశేషంగా ఈ యొక్క స్వామి దర్శిస్తూ ఉంటారు ఉగాదికి అయితే కర్ణాటక నుంచి వచ్చేటువంటి లక్షలాది భక్తులు తమ ఇంటి ఆడపడుచుగా అమ్మవారిని భావన చేస్తూ ఇక్కడ వచ్చి ఆడపడుచుకి ఇచ్చేటువంటి చాట పసుపు కుంకుమ ఇవన్నీ కూడా మహానంది క్షేత్రంలో ఉగాది రోజున వచ్చి తీసుకువెళ్ళడం అనేటువంటిది చాలా సాంప్రదాయంగా వస్తున్నది కర్ణాటక భక్తులకి కాబట్టి అనేక మంది భక్తులు విశేషంగా దర్శించదగినటువంటి ఈ యొక్క క్షేత్రాన్ని మనం అందరం కూడా ఒకసారి దర్శించాలి సాలగ్రామ స్వరూపంగా పుట్ట ఆకారంలో వెలిసినటువంటి మహానందీశ్వరుడి దర్శనము అభిషేకము అర్చన వల్ల మనకి అనంతమైనటువంటి పుణ్యము లభ్యమవుతుంది ఓం స్వస్తి नंद्याल गावातून सुमार 60 किलोमीटर दूर गुड्ड्यावैरी दाट रन्नामध्येंतू अहोबिल नरसिंह देवस्थान हे एक प्रमुख यात्रा स्थळ हांगा हिरण्यकशिपुले वध करच्याक श्री महाविष्णून नरसिंहाल अवतार कळल जागो नरसिंह अवतार अंतू उदेना इल जागो म्हण म्हणतात हांगा 9 नरसिंहाल देवस्थान आसती नव नरसिंहाले गुडीपैकी थोडे गुडीक वाहन मुखांतर कावडी मुखांतर पायवट्टेन वचूक पडता दोन्ही पर्वतांमध्ये
दाट पाचवी रन्नांतू उदे उंदिश्चे गोपुर असती पाचवी गद्दो इरोळाची रूक भरी मांकड हंग पळोवच्याक मेळटाती तागेल जांगेरी हिरण्यकशिपूक घेवन बशील रुपारी हंगाची मूर्ती आसा कोंकणी उलोवप जनाक खाण जेवणा विशयांतू एक विशेष आसक्ती आनी ताजे एक कौशल्य आशिल्ले निमित्त हॉटला उद्योगू तांकां खंय गेल्यार सलीसायरी कोरू जावचे तसलो उद्योग विंगड विंगड कडेन गेल्ल्या वरकेन तांणी हॉटला उद्योग कोरून जीवन केलेले एक निदर्शन मस्त असती नंद्यालांतू अशे 3 व्हड हॉटेलय गौड सारस्वत ब्राह्मण हंगेल हॉटेल द्वारका हॉटेल श्री वसंत राघव प्रभू हंगेल हॉटेल तशीच श्रीनिधी हॉटेल एक नंद्याल रघुवीर शेणे हंगेल हॉटेल टूरिस्ट हॉटेल गुलवाडी चंद्रशेखर प्रभू हंगेले तशीच टूरिस्ट लॉजिंग हे श्री कृष्णमूर्ती प्रभू हंगेले अशी नंद्यालाचे हॉटला बिझनेसांतू आमची गेलेलें नाव केदना इथे आमकां पळोवच्याक मेळटा हे श्री चंद्रशेखर प्रभू हंगेल कुटुंब आमगेले विश्व कोंकणी यात्रा नंद्यालाक गेलेले तेदना एक रजे दिवसू हंगेल घरांतू हंगे लगी आमकां सावकाश जावन उल्लोवच्याक एक अवकाश मेळ्ळो मिगेलानो 1942 ಅಂತ ಆಯ್ಲು ಹಂಗೆ ಅವನು ತಗಲ್ ಮಾಮಂಗ ಆಶಿನು ಅಸ್ಲರಿ ತಂಗಲ್ ಹೋಟ್ಲ ಅಂತ ಕಾಮಗೇಶನು ಕಡೆರಿ 1950 ಅಂತ ತನಿ ಓನ್ ಜಾವನು एक बड़ा होटल गयो तोन गेल कडेरी 1959 ಅಂತ ಅತ್ತಮೆ ಆಶಿಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸೈಟ್ ತನಿ ಗೆತ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಕೊನ್ ಕಡೆರಿ ತಂತು ಅಸನು 1967 ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋನು 69 को फिनिश कोर्न 71 ಅಂತ ये होटल स्टार्ट केल अत 71 आदकुनो ये होटल में रनिंग करते रस्म 71 आदकुनो हमें हे कोर्न हे करते रस्म हमें 3 मेंबर्स ब्रदर्स मिगल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंत असिस्टेंट मैनेजर जाऊन रिटायर्ड जन अने सेकंड में मिगल 3 साइड अंत लॉज बंदून घेवन तो लॉज रन करते रस्म हमें रेस्टोरेंट तो लॉज मिगेल फादर 69 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केला तेगेल नंतर आम्ही मिगेल हांव मिगेल भाव ते डेव्हलप केला मिगेल लॉज आणि मिगेल भावाले रेस्टोरेंट आता मिगेल लॉज मिगेलच मिगेल घरांत आमगेल आमची गेलो उलयता कोंकणी उलयता आमी मागीर म्हाका आमची गेल फास्ट लगेच जायना ताका हांव कन्नडांत उलयता मागेल 3rd जनरेशन मम्मा फर्स्ट मागेल ग्रैंडफादर स्टार्ट केले ताजे नंतर हांव डेव्हलप केला आता कंटिन्यू करतास मागील डिग्री जाल मम्मा डिग्री जाल नंतर होटला बीकॉम हय होटला नियरली 60 इयर्स जाला हंग ताजे पुढे अज्ज येवन फर्स्ट विंगड होटलांत काम करता आसले ताजे नंतर हांवें स्टार्ट करून लागी 60 इयर्स जाले ते आतां डॅडी डेव्हलप करता आयले ते हांव कंटिन्यू करतास आणि हांगा बैंक कोचिंग सेंटर फेमस आमकां गांवांत तोकून येता आसता तिला नियरली मस्त जाण आयली गांवांत तोकून त्या सायड पुरो तोकून आयली बैंक कोचिंग सेंटर फेमस गुरु राघवेंद्र मठ सांगून ताका लायक गांवांत तोकून येता आसता चड आमची गेलो मस्त जाण आयली हे घरचे श्रीमती अनसुया प्रभू आणि श्रीमती अनिता प्रभू हंगेले उलयले तेदना आमकां कळलेलें कसं म्हळ्यार खाण जेवणांतू एक जीवन विधानांतू थोडे थोडे व्यत्यासू थंय कनी हंगा आसल्यावरकेन हंगाचे एक परिस्थितींतू तांणी आमगेले मेन मुख्य जालेले एक जीवन शैली तांणी करतसती हे आंध्र पप्पू हाका दाळींत करचे तरी दाळींत करचे बट कसं म्हणारी आमगे दाळी टायमांक तशीच पातळ आसना चिकदट्टा आसता हाका आमी खंयचेय तरकार घालचे आज आमी पालक घाला
आका कॅबेज घालत आणि गोंगुरा म्हणता हांगा आंध्रांतू गोंगुरा त्याची कमशे असता ते घालत खंयचे तरकारी बसवण घालत आणि वांयगण घालता ती खंयचे तरकारी घालून करता ती हाका आणि लसण घालता ती पियाव घालता ती फणक आणि मेन हाका पप्पूक चिंचम रोस काढून थोडे रोस घालता ती आणि तीक असता वल्मीस पप्पू हे पप्पू जाल्यारी पालक पप्पू जाल्यारी वल्मीसंग घालता ती टोमॅटो पप्पू म्हण घाल्यारी सुकमी संग पिटी घालता ती त्याची तांबडे येता एर्र पप्पू म्हणतात ती आणि हे पप्पू चिक पत्ताळ असणे पुन्हा असणे ते पत्ताळ अस चिक निवलारी गट्टी जाता ताका आम्ही हांग सकाळ मुद्दा पप्पू म्हणतात आंध्रा म्हळ्यार पप्पू फेमस आंध्रा पप्पू फेमस न्हवे तशें हांग सकनाक हांगी जल्लेले वड्डिल्ले एज्युकेशन पूरा हांगेल पूरा हांगा जल्लेले निमित्त हांग सकनाक हांगा खाण जेवण इष्ट गांवचे म्हळ्यार केन्ना की रेर न्हय तांचा हांगसकड वचचे दाडी ताई म्हळ्यार एक खातात ना हा आणि खंयचे खायनात रंदाई खंयचे खायना ती सुके खायना ती आणि हांगा नोणचे हांव काय तेलांत हे कोण घालतात ते एक इष्ट हांगा आमी रंदप घरकट रंदप पुरा पप्पू रसम ಕೂರ म्हणत उपकरी तेची करचे सुके रंदई परबे वेळार मात्र चौथी वेळार ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಖಂಡಿತ करकणे तदन ते पूरा ಐಟಮ್ಸ್ येतात विना आणि वरलेले दिवस नॉर्मल दिवस आम्ही करचे पप्पू रसम सांबर ಕೂರ मारी उपकरी कितलेची आम्ही खावका म्हण असल्यार ऍक्च्युअली हांगा तरकारी मग्गी मेळना आणि गांवचे गुळ मेळना आणि हे फगील मेळना हंग मेळट केलो तरकारी मात्र पूरा तरकारी काही मेळना वाळी कसने मेळना हांगा गांव तरकारी हंग मेळना आम्ही गांवांक गेलतात ना हाण घेवका तितलेची हाण घेवन तेन्ना आमी करता ती आम्ही फोडी केल्यारी आनी सकट रंदयाचे रोस मात्र खावचे तितलेची आणि कसं निकले आणि जीव काडगी म्हळ्यार मात्र हाडल्यार मात्र त्याची फोड केल्यार खातात सकट खातात ते जीव काडगीचे आणि हांगा आळंबे मेळचे आणि बट आम्ही सकट ಒಟ್ಟು जन आसात इवन आम्ही चौथी पूजे म्हणपाक चौथी आणि वायनो आम्ही पुरा जन सेरवतात पुरा जन एका घरांत करून पूजा करतात आम्ही चेडूंक तेचे अभ्यास जावन गेला आमगे चेडून जाल्यार कुठे असते रंदय केल्यार खाईना ती पप्पू नावे म्हण इवन परबे दिवस पुरा चेडूं कसर आम्ही पप्पू करतात आयटम घर परबे आयटम सोडून वापस तांकां म्हणून एक पप्पू म्हणून करतात ती इतलो आयटम असला रे चौथी वायण्या पूजेन कितलो आयटम करतात ती आमी ते खंयचे आयटम वापरना ती पप्पू नावे म्हणतात ती तांणी जावनात समर्थांनी चेडूं खातीर म्हणून पप्पू खंडीत करतात ती आंध्रा पप्पू खंडीत हांगा आमगेले इष्ट देव लक्ष्मी वेंकटरमण चेंपी थंय वर्षाक आमगेली एक शेव आसता आणि आम्ही गुड्डाट देवस्थान म्हण गणपती देवस्थान थंय वचून येतात ती आणे गुड्डे थंय पुरा वचून येतात बाणेश्वर कात्यांनी आमगेल म्हळ्यार गांवां आयल्यार मात्र आमी मेन विसर्नाचे देवस्थान विजिट करचे एक आणे गुड्डेट्टू लक्ष्मी वेंकटरमण कात्यानी बाणेश्वर मूल नाग आमगेल गुलाडींत थंय वचून प्रति केन्ना वचो वर्साचे एक पाटी वचो 2 पाटी वचो गांवाक ते सकट देवाक देवा लागीं वचून येतात हांव शिवमोगा साकून आयली एक्चुअली मुगेल मेन मुगेल अन्न आशिल्लें मणुरांत मागीर हांव शिवमोगा शिफ्ट जालो हांव थंय साकून हांगा आमगेल म्हणकेची तुळसी उद्दागलचे भजना अशी धार्मिक कार्यक्रम दिननित्यांतू तांणी कोरून येत सती आणि तांगेल खाण जेवणय थोडे थोडे बदलावणे असल्यावरकेन आमगेले मूल संस्कृती तुकून मस्त भिन्न जालेले ना म्हणलेले एक विषय आमकां हांगेले उलयले तेन्ना कळ्ळो हांगा खंयचे परब जेवो कोणी सत्यनारायण पूज जेवो कर जाल्यार आमचे भटमाम कोणी मेळनात आमकां हांगाचे हायवेंचे भटमाम म्हाका आपोवंक येन आमी सत्यनारायण पूज करचे ना जाल्यार चवथी वेळार भटमाम आपोवचे वायण्याक परत हायवेंच भटमामाक आपोवचे एक मुंजी ना हळदीक हे दोनीक मात्र गांवां साकून भटमाम येतात ती आणि हांगा आमचे रांदप करचे कोणी ना ती आमी करता आमचे रांदप हांगा कोणाकय येना हांगा पुरो हायवेंचेर मेळटा सांबार अशीची आंध्राच ना जाल्यार पप्पू नॉर्थ इंडियनांनी मेळटा
कंचे पूज जलर मात्र आम्ही कोता बाय आम्ही घरचे बाहेर मेन्शनची रंदप करून घेका आणि सकड आम्ही हंगा कोरका आणि बाहेरचे लोक म्हणारे बटमा मात्र हायवेची आमचे मॅनेजमेंट मस्त अप्रूप कंचे मेन होम मुंजी अशी जलरी गाऊन तुला हैदराबाद चुकून बटमा मापक आम्ही आपयत श्री श्री काशी मठ तशीची श्री श्री गोकर्ण मठ हांगाचे सोम्यांनी आयल तेदना हांगाचे वेंकटरमण देवस्थानांतू तांणी मोक्काम केलेले थंय आसचे राम देवस्थानाचे आडಳಿತ मंडळींतू आसचे श्री वसंत प्रभू हांनी ह्या वेवस्थांनी केलेले एक पळयलस तांणी भाग घेतिलस तांणी कसं उलयतात पळोवया 1947 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಿಗಲ ಆನನಿ ಅಣ್ಣಾಳೆ ಬಾವು ತನ್ನ ದೊಗ್ಜನ ಹಂಗೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಲಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತ ತೋರ್ಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗರಿ ತೈಂದಗೂ ತನ್ನಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲೆ ಗುಲ್ಲಾಡಿ ಮಣ್ಸಂಗನು ಕುಂದಾಪುರ ಲಗ್ಗಿ ತೈಂದಕ್ಕೂ ಸೈಬರ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಅಸಲು ಮಿಗಲ ಅಜ್ಜ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ ಪ್ರಭು ಮಣ್ಸಂಗ ಮಗರಿ ತನಕ ದೊಗ್ಜನ ಪೂತು ನರಹರಿ ಪ್ರಭು అని గోపాలకృష్ణ ప్రభు తన్ని అంగ ఇల్లించి తన వింగడే కొట్లా కామ్ కర్చా ఇల్లించి నరసింహ ప్రభువును అంగిట్లో తన అసలించి ತಂಗಿಲ ಹೋಟ್ಲಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂತಿ ಮಾಗಿರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅನ್ನಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಟ್ಲ್ ದೊರ್ಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ 60-70 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಟ್లా ಡೆವಲಪ್ ಜಲ್ಲಿಂತಿ ಹಂಗ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಂಚಿ ಮಾಗಿರಿ ಗೋಕರ್ಣಮಠ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಂತಿ ಮಾಗಿರಿ ಸಮಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಂಚಿ ಮಗಿರಿ ಮళ్ళీ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಸ ಮళ్ళీ ನಂದ್ಯಾಲಕ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮಹಾನಂದಿ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಅಹೋಬಿಳಂ ಮಂತ್ರಾಲಯಂ आणि या पुरा सराउंडिंग्स ಅಂತ तस देखून हांगा राबलेरी हांगा देखून या पुरा पळोवंक सेंटर जेते एक्चुअली तशी तेन्ना स्वामी अहोबिळा पळोवका म्हण सांगून हांगा येयलेलींची आमी हांगा देखून पुरा अरेंजमेंट पुरा करलेलींची लगी एक 30 इयर्स पुढे तेन्ना सुधींद्र तीर्थ स्वामी येयलेलींची मागीर समयमेंद्र तीर्थ स्वामी पयर हांगा देखून ऑन दी वे तिरुपती वतना एक ब्रेक जावंक आसलेले रात्री रातच्याक तेन्ना आमी हांगा अरेंज करलेली म्हणजे तांणी घरकट रब्बन ಅಂತ न्हय हांगा एक देवस्थान ಅಂತೂ हें घेवन देवस्थानांत हांगा अरेंज करून हांगा पादपूजा पुरो करून हें केलेलींची मी ल्हान आसतना एवरी इयर आमी स्वामी लग्गी पुरा वतलेलींची आमी गांवां गेल्यार स्वामी थंय आसाची म्हणल्यार आमी खंडीत स्वामीला वचून येताची हांगा हैदराबाद आयल्यार स्वामी आमी वताची हांगा एक रामालयम टेंपल म्हण एक आसा तंतू पुरा फंक्शन्स विनायक चवथी पुरा ग्रँड जावन करताची वैकुंठ एकादशी पुरा तंतू पुरा आमी पार्टिसिपेट जाताची लायक जावन तंत हांव कमिटी मेंबर समीत आसता ऑलरेडी ट्रेजरर हांव गोपालकृष्ण प्रभुले ओडपुतू मिगेल बाव एकलो मिगेल बाव हैदराबाद ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ हांव ನಂದ್ಯಾಲ ಅಂತೂ ಹೋಟೆಲ್ पळोवंक येता म्हाका एक एकलो पूत तो हैदराबाद ಅಂತ मल्टीमीडिया कोर्स वजीत आंध्र प्रदेश वचून थंय उद्यम कोरून ख्याती पाविल आमगेल GSB समाजाचे व्यक्ती म्हळ्यार श्री रघुवीर शेणै हांणी हांगेल नांवा मुखार नंद्याल रघुवीर शेणै म्हण घालून घेतात हांणी थंय श्रीनिधी टिफिन सेंटर म्हणलेले एक खाण जेवणाचे बिझनेस सुमार 30 वर्सां फुडें प्रारंभ केले आतां ते श्रीनिधी वेज रेस्टॉरंट म्हूण जाला मस्त जन थंय येवन आमगेले हंगा टायपाचे खाण जेवण खाताची आनी संतृप्ती पावताची आतां हांगेले श्रीनिधी हॉटेल आसचे कडेन त्या जाग्याक श्रीनिधी सर्कल म्हणलेले नांव येयलां आमगेले गांव येवन उडुपी डिस्ट्रिक्ट अलगी उडुपी डिस्ट्रिक्ट पेरडूर अलग बैरमपल्ली ग्राम म्हणतात ते बैरमपल्ली ग्रामात नडीबेट्टू म्हणून आमगेले हल्ली भितर इंटिरियर घर आमकां मेन पॅन्ट येवन दोंडेर अंगडी आमगेले प्रायमरी एज्युकेशन हाय स्कूल जावन हांव थंय दाखून PUC शिकून आसता आशिल्लो त्या टायमार कशें जाता अशें म्हळ्यार त्या समर हॉलिडेसा टायमार आमकां आमगेल्या गांवांत पिचड तांणी कसं करता म्हळ्यार तूं वॉलंटियर सर्वीस यो तशी म्हणत आशिल्ले
तशें हांव एक हॉलिडेसांतू व्हॉलंटियर जावन सोमेल काय वसंत मास चलता आशिल्लें तशें आमगेले काशीमठ सोमेल वसंत मासा टायमार व्हॉलंटियर सर्वीस करून म्हाका एक सर्वीसा ಬಗ್ಗೆ एक आलोचना अशी अट दी सेम टाइम आंध्रांतू कर्नूल म्हण आसा कर्नूलांतू म्हगेल पच्ची आनी बप्पा तांगेले हॉटेल आशिल्लें म्हगेल पच्ची बप्पे तांणी मात्र आसतना केन्ना काही हांव केन्ना हॉलिडेज मेळ्ळ्यार म्हागेल पच्ची गांवां येता आशिल्ली वतान म्हाका आपोवन व्हरता आशिल्ली तशी म्हाका आंध्रा म्हणजे कनेक्ट जालें कर्नूल कनेक्ट जालें तशें हांव थोडे म्हगेले पियुशी गांवां जाले नंतर हांव एज्युकेशन पर्पज कर्नूल आयलो कर्नूल येवन म्हगेल बप्पाल हॉटेल पळोवंक घेतची हांव एक वोकेशनल कोर्स आनी करता आशिल्लो ते टायमार वोकेशनल कोर्स करता आशिल्लो ते टायमार आमगे बप्पाला सम डिस्टर्बन्स हॉटेल हे प्रॉब्लेम जाले बट म्हाका ते आंध्र आशिल्लें कनेक्शन निमित्ती थंय आशिल्ले म्हगेले कस्टमर थोडे फ्रेंड्स जावन तांणी कशें म्हणलें नंद्याल म्हणजे बारी लायक आसा गांव तूं नंद्याला यो थंय लायक ऑपॉर्च्युनिटीज आसा म्हणलें तशें जावन हांव थंय दाखून म्हगेलें त्या जल्लेल एज्युकेशन कंप्लीट करून एकलोच हांव नंद्याला येवन पाविल आसा तेन्ना म्हाका हांगा आमची गेला आसा म्हणून गोतना तशें हांव नंद्याला येवन पावून मस्त म्हळ्यार त्या नेला दाखोवन म्हगेले कष्ट त्या कष्टा ಬಗ್ಗೆ म्हळ्यार सांगून घेवचें जायना म्हळ्यार मस्त जनांनी कष्ट पडटा म्हगेलें एक डिफरंट टायप भारी कष्ट सो त्या कष्टाक सायड आसा म्हण जाल्यार हांगा गांव येतना म्हाका समज तेलुगू भाशे येना अर्दंबर्द तेलुगू हंग कई पळयल्यार आमगे एक डिफरंट पार्शालिटी खंयची गांव दाखोवन आयलो म्हण समटायम्स खंयचे विशय आमकां नमगूक जाल्यार भित्त आशिल्ले म्हळ्यार म्हाका अड्रेस गोतना दोंडरांगडी म्हळ्यार कसं उडपी म्हण सगळ्याक कसं गोतना तसले एक संदर्भ तशें हांव कसं म्हळ्यार एक जाल्यार येवन एक आमगेले उडपा तेंगेले संबंध पळयले हेवेंच्या हॉटेलाक हांव इंट्रोड्यूस करून एक म्हयनो थंय आसून घेवन म्हगेल मनान कशी पूण एक हांव एक सोंत वेरार आसता म्हगेल पांयार हांव राबता आनेकल्या वेळेर डिपेंड जावचें नज म्हळ्यार जॉब म्हणजे म्हगेल व्हड लेवल एज्युकेशन न्ही तशें हांव कसं करता म्हणून म्हाका त्या म्हगेल बप्पा लोट आशिल्लें एक सान हॉटेला एक्सपिरियन्स हांवें हांवें एक सान कॅन्टीन स्टार्ट केलें कॅन्टीन स्टार्ट करतून तांतू नवान लॉस आनी जावन मस्त नमुने कष्ट भोगलो ताजे नवान हांगाचे त्या टायमार हांगा म्हळ्यार फॅक्शन म्हणून आशिल्लें मान काडचें तसल पुरो मस्त प्रॉब्लेम आशिल्लो तांतू मध्य सेंटरांत आमगेलें हॉटेल तांचे निमित्त वरके सुमार थोडे सफर जाल्लो आसा आत ताजे नंतर करताची हांगा बिझनेस डेव्हलपमेंट एक ब्रांच आशिल्ले दोन केल्ले तेन्ना आमकां कसं म्हळ्यार चिक्क हें जाता सर हांगा एक 2-3 आमची गेले फॅमिली आसा म्हणून कळ्ळें जाल्यार हांगा विशेष कसं म्हळ्यार आमकां आमची गेले उलयताल ना ती आमची गेल समाज म्हणची ना खंयचे कार्यक्रम वचले आमी भायली म्हणून आसता आमी नंद्याल पेंटाक कसं सेव करया म्हणून सांगून म्हाका एक एज्युकेशन कोण दुर्बळांक एज्युकेशन दिवका तांकां कसं सहाय करता कोण भारी आशी म्हळ्यार खाण ना अशी कोणी मरना ती एज्युकेशन ना अशी तांकां लायफ स्पॉयल जाल्यार मस्त आसा करता म्हणून हांव कसं केलें म्हळ्यार एक थोडे जाणां म्हगेले गुर्ता चेडवां म्हगेले एक अभिप्राय सांगला तांकां जाल्यार म्हगेले फायनान्शियल सपोर्ट करता तुमी मुखार शकता जाल्यार म्हळ्यार तांगेले सपोर्ट घेवन एक 10 जाणां मेळून घेवन आमी हांगा एक समाज सेवे संस्था ग्रीन सोसायटी म्हणून एक प्रारंभ केलें ग्रीन म्हळ्यार मामूल जावन ग्रीन म्हळ्यार आमकां हे पाचवें बट ताजे मिनींग म्हळ्यार GREEN जीनियस रुरल एज्युकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ नंद्याल सोसायटी म्हणून केलें ताजे निमित्त हळ्ळी चेडवांक दुर्बळांक पुरो सेव करता आशिल्लो म्हगेलो कार्यक्रम ते आनी म्हगेले ते सर्वीस पळोवन घेवन नंद्याल म्युनिसिपालिटी दाखून म्हाका ब्रँड अंबासिडर म्हणून केला 2 years हांव त्या गांवांत 10 जाणां केला पेंटा भितर तांतू हांव म्हगेले म्हाका एक केला ते एक आमची गेले जावन म्हाका खुशीची ताजे नंतर आमी एक पंत तिरुपतींतू आमगेले गुरुवर्य स्वयमेंद्र स्वामीक तिरुपती दाखून हैदराबाद येवच्याक तांकां आमी आव्हान करच्याक चिमकले ते वत्त आसतना स्वाम्यान अशी आंध्रा विशयी म्हणटा हांगा मस्त दिश्टीक पुरो समाजांतू पुरा गांवांत आमची गेला सर तांकां आमची गेले येना आमची गेले उलयना ती मस्त दुर्बळपण आसा तुमी थोडे आमची गेले समाजाक कसं करूं येत नव्हे म्हणून एक ताणें सांगिल्लें आसा ताजे खातीर हांव कसं केलें म्हळ्यार समाजा खातीर म्हळ्यार हांव अशें आमगेले एक आमगेले हॉटेल बिझनेस कशें आसता सकाळीं दाखून रात्री केल्लें तितलो आसता ताजे खातीर जाल्यार कशी करचें बा म्हणून म्हाका एक म्हगेलें अदृश्ट कशें की आमगेले हॉटेला मॅनेजमेंट स्टाफ मॅनेजर्स लायक आमगेली मेळ्ळी ती तशें हांव कसं केलें म्हळ्यार तांकां बरें हांव म्हळ्यार मस्त अभिमान तांणी म्हळ्यार म्हाका मस्त अभिमान नंबिकेर आशिल्ले तशें हांव कसं केलें म्हाका तेन्ना आमगेल्या जिल्ह्याच्या हॉटेल मालकारा संघाचो अध्यक्ष जाल्लो अध्यक्ष जाल्ले नंतर थंय म्हाका तांणी लायक आयडेंटिफाय जाताना आंध्र प्रदेश राज्याच्या मालकारा संघ आसा आंध्र प्रदेश होटल्स असोसिएशन स्टेट होटल्स असोसिएशन हांव एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर जालो
म्हाका तेन्ना स्वाम्यान सांगेल प्रती केन्ना मागेला रात्री न्हिदताना कान्नान तेंच लेख हांव कसले आमगेल्या समाजा करता म्हणून तेन्ना तशी म्हाका विविध जिल्ह्याक मिटिंगा वता आसतना थंय एक आमचे गेलेले परिचय जावन परिचय कोर घेवन तशी आमी थंय त्या गांवांत आमचे गेले कोण लायक नांव आशिल्ले पळोवन तांगेले घरा वचून तांगेले उलोवन घेवन आमी यशेश करता आमके आंध्रांतू आमके आमी पूर्ती भायलेची आनी 50 वर्स गेले भायलेची तशी न्ही आमी आंध्रांतू आमके एक प्लॅटफॉर्म जेवका आंध्रांतू आमी एक GSB म्हणून एक प्रारंभ जेवका आमगेले म्हणून सांगून हांव ताजे खातीर तांगेले पुरो सांगून एक 6 म्हयने एक वर्स लागला की आमी गांवांत तांगेले गांव वचून गेल्लो आसा 2018 राजमंड्रींतू GSB समाज आंध्र प्रदेश म्हणून सांगून एक 300-350 वोट करून आमी एक समाज प्रारंभ केलेलो आसा तांतू आमी आमगेले विशाखापट्टणम म्हणून आसा तें व्हड गांव थंय एक रत्नाकर मल्ल्या माम म्हणून आसा तांकां रत्नाकर मल्ल्याक आमी प्रेसिडेंट जावन आनी नेल्लूरांत आमची गेली फॅमिली मस्त आसा ती तांचे मुरलीधर कामत म्हणून तांकां ट्रेजरर करून आणि राजमंड्रींतू भित्तेरी एक अड्डतिगला म्हणून गांव आसा तांच्या ट्रेजर सुब्रमण्य शेणै म्हणून आसा तांकां आमी ट्रेजरर जावन हांव ह्या सगळे डिस्ट्रिक्टाक पुरो कोऑर्डिनेशन करता हांव कन्व्हिनर म्हणून एक सेट करून घेतलो आसा आमी ब्राह्मण म्हणटना आमकां मस्त कार्यक्रम पुरो खंयचे आपयतात ब्राह्मण तेंगेले संबंध थंय आसतना आमी आमगेले भास उलयल्यात हें कसं नाही म्हणटना आमी सेपरेट जेवतात तशी ताजे खातीर पुरो जाणांक हगूर भायर तेलुगून उलोवन घेवन तांणी आमचे गेले आनी घरा येवन कोंकणी उलयत आसले त्या क्रमेण कसान जालें म्हळ्यार चेडवांक एज्युकेशना वतना सकाळ दाखून रात्र तेलुगू उलोवपाक जालें त्या घरा येवन चेडवांक आमचे गेले उलयल्या वर्ग तांणी तेलुगून तो आन्सर दिवचें आनी आमी त्या चेडवांक सानपणारी तेलुगू गिनी करेक्ट शिकयना जाल्यार तांणी तेलुगून तुरे तांकां फ्लुएन्सी येना मैक्सिमम आंध्र आशिल्लो 60-70% आमचे गेले कोंकणी आमचे गेले भास बट आमी करचे कार्यक्रम पूरा तेलुगून तू करचे जल्लेरी आमी सभेंत उलयतना हंत उलयतना मॅक्झिमम आमचे गेले उलयतात आमी कसं कर बलवंतर आमचे गेल्याने उलोवन कार्यक्रम करता म्हणून पळयले त्या बलवंतर आमचे गेले म्हळ्यार बलवंतर म्हळ्यार कसन उलयत जाल्यार आमचे गेल्याने उलयले री बशिले आमगेले मेंबर्स पुरो हगूर भायर वता चा पिवन येता भायर वता म्हळ्यार भायर गेले कसन मार इतला एक मिटींग घेता आसतना तुम्ही भायर कसं वता आमकां भास येना आमकां तुमी कसं उलयता म्हणून कळना म्हणून जालें ओहो हाजे निमित्त नवान GSB दूर जाता की म्हणून सांगून आमी लागीं करचे खातीर कोरून क्रमेण एक 5 वर्स की 10 वर्स की पुणी आमी एक ताजी मागशी आसल्यार हगूर क्रमेण आमकां आमचे गेले उलोवचे स्टार्ट जाता म्हणून प्लॅनिंग कशें जाला म्हळ्यार आमगेल्यांक त्या आंध्रांतू रिमोट एरियांतू हळ्ळींत आशिल्ल्यांक ते आमी सांगिल्लें तांकां अर्थ जायना तांणी तांगेलेच हंत असतात आनी कशें म्हळ्यार आंध्रा कसं कल्चर आसा त्या कल्चरान तूं मूज तसो सोळ्यार आमचे गेले हक्का म्हणचे टर्न जेवच्याक तयार नात ताजे खातीर आमी कशें करचें म्हळ्यार राजमंड्रींत एक पंत राजमंड्री म्हळ्यार पुराक एक सेंटर तें राजमंड्रींतू लास्ट इयर की बिफोर लास्ट इयर की 11 जन चेडवान आमचे गेले संप्रदायारीची आमी मूंज केलेले आसा आनी हांक वरें कसं आतां सुमार एक 10 जन आमचे गेले चेडवां पुरतपणा वता आसत जाल्यार शैवागमना पद्दतीत वता ती यजुर्वेद वता आसत सॉरी सामवेद की म्हणून सामवेद वता आसत बट आमगेल ऋग्वेद तांकां तांणी आमगेल कार्यक्रमार पुरतपणावर येनातिल्ल्यांक आमी कशें केलां म्हळ्यार तुम्ही कार्यक्रम चलोवचे नाका तुम्ही आमकां तुमी संभावना दितात तुमकां आमी संभावना दिता ती तुम्ही येवन भागवयसून पुरो म्हणून सांगिल्ली मी ती हगूर तांकां वरें आमी एक ऋग्वेदाक डायवर्ट करचे प्रयत्न करता आसात डिस्ट्रिक्ट 13 डिस्ट्रिक्ट मेगल अंदाज एक डिस्ट्रिक्टांत मात्र अनंतपुरम म्हणून आसा त्या डिस्ट्रिक्टाक एक आमचे गेले ना म्हणून दिसता वरलाल सकट डिस्ट्रिक्ट आमचे गेले आसात वय जाल्यार आंध्रा कशें म्हळ्यार हांगा 3 भाग आंध्रांत एक उत्तर आंध्रा मध्य आंध्रा रायलसीमा म्हणून आमगेले हे झोन रायलसीमा म्हळ्यार अनंतपुरा चित्तूर म्हळ्यार तिरुपती कडपा कर्नूल हे 4 डिस्ट्रिक्ट येवन रायलसीमा आणि गुंटूरू विजयवाडा प्रकाशम नेल्लूर म्हणजे मध्य आंध्रा विशाखापट्टणम राजमंड्री आणि विजयनगर श्रीकाकुळम म्हणून असत ते येऊन उत्तर आंध्रा म्हणून 3 डिव्हिजन
3 डिव्हिजन हांव पुरा डिस्ट्रिक्टा भोवला आनी आमी केलेले व्हड अचिवमेंट कसन म्हळ्यार यूथ मोटिवेशन कॅम्प त्या यूथ मोटिवेशन कॅम्प तिरुपतीन तू काशीमठा करची 4 दिवस आमकां आनी एक व्हड प्लस कसं म्हळ्यार तिरुपती काशीमठ त्या काशीमठ की ना जाला जाल्यार आम कार्यक्रम करू जायना कसं म्हळ्यार हॉल अकॉमोडेशन फूड ह्या तिनी बेर करता जाल्यार एक कार्यक्रम 1 लाख जावं दुड्डू काय दाखोवन हे आमके मोठा इवन त्या निजाची आमगेले स्वामी सयमंद्र तीर्थ स्वामी आम्ही मस्त ऋणी म्हणून लेखेत त्या आणि तांगेल त्या ऋण पोवचे जायना कसाला म्हळ्यार तांणी आज तांगेल एक स्पेशल इंटरेस्ट वयरी तांणी आमची गेल समाज जेवकार आंध्र ओट्ट जेवका म्हणून तांगेले एक सकाळी सांजे तांणी त्या देवाला प्रार्थना करता की म्हणून बट ताजे निमित्त म्हाका एक उत्साह येता आम्ही करता ती ताजे निमित्त समाज राबला कसाला म्हळ्यार मस्त फॅमिली आमची गेल पुरो जन तेलगांच्या वाडी करून घेता मस्त मस्त तशें हांव घेवन आमकां भारी बेजार जेवता म्हळ्यार मंगळूरांतू भायर पुरो जन चल्ल्यांक चिली मेळतना ते बट हांगा पळयता तेलगांच्या करता कसा लेका म्हळ्यार भायले आमचे गेल्यांक आंध्राचे आमचे गेल नमगतना बाबा त्या व्हड गांव थंय असल्या कशी असता की मेगेल दू हांगा सान गांवां चंद्री तीर आशिल्ली म्हूण सांगून तांकां गुर्त आशिल्ले तेलगांच्या दिता आसत त्या हांव मॅक्झिमम राबोवन ताका वरके एक मॅक्झिमम प्रयत्न केलेलो आसा तांतू वरे पयरी एक 2 महिन्या पुढे तिरुपती काशीमठांतू सामूहिक षष्टीपूर्ती कार्यक्रम म्हणून केलेलो आसा षष्टीपूर्ती कार्यक्रमाक पुरो जाण सामूहिक जावन लायक केल्लेलो आसा तेरीच तशें आमी मॅरेज अलायन्स डेस्क म्हणून केलेलो आसा त्या मॅरेज अलायन्स डेस्कांतू सुमार एक 20 जातक आयले तांतू कसं म्हळ्यार 1 की 2 चिल्लेले जातक वरला 18 जातक पुरो चल्लेलेच बट कसं म्हळ्यार चल्ले पूरा चांग बट दुडू वाळनी तांणी म्हाका ते अलायन्स दवरला हांवें दवरल्यानंतर 2 दिसा एक पंदा फोन तुम्ही मॅरेज अलायन्स दवरला चिल्ली केन्ना पळयता ती प्रॉब्लेम आसा मारा म्हळ्यार समाज सुद्दी येत नाजाल्यार कसाला दवरता म्हणटा असल पुरा म्हाका मस्त नमुन्याचे फेस करके जाता आसा अनेक आमगेले साधन कसं म्हळ्यार कोणय सर नेम म्हणटा कोणय दवरगे नाशिल्ले इन्क्लुडिंग म्हाका वरे सर नेम दवरचे एक नमुने गिल्टी फिलिंग आशिल्लें बट हे मध्ये आसता आमगेल समाज प्रारंभ केल्या नंतर हांव रघुवीर शेणै म्हणून घालता नाजाल्यार रघुवीर म्हणून घालता राव म्हणून मस्त जन केलेला तशें हांव तेका राजमंड्री जावं नेल्लूर जावं त्या सराउंडिंग मेघालय म्हाका 100 फॅमिली दొరికే काम आतां शेणै किनी पै प्रभू म्हणून घालचे ना एपीजीएसबी स्टार्ट केल्या नंतर मॅक्झिमम चेडवा स्कूल सेर्सिताना ताका नांवां वाटतो सरनेम घालता आसत आत्त कसं म्हळ्यार तांकां धैर्य हाडयलें जीएसबी समाज इज ए स्ट्रॉंग आणि ताजी कथेर वरके पळया तुम्ही आईले विषय एक आसला रे हांव आमची गेल समाज व्हड साधकांक भारत देश साधकांक नांव सांगून पळया तांणी हे नमुने पोजिशन आसत पळया तांणी त्या नमुने पोजिशन आसत तांणी आमची गेले तशें म्हणून सांगून हांव मस्त जनाक मोटिवेट केलेलो ताजे नमुने तुम्ही काय भिवका म्हणना आज आमगेल सोशल मिडिया आमची गेल समाज आमगेल पाठीमागशे आसा आमकां सवाटशे आसा आमगेल मठ आमकां सवाटशे आसा आमी भिवका म्हणना म्हणून सांगेल निमित्त आज सरनेम दवरचा अवकाश नाजाल्यार सरनेम घर नाशिल्ले आमगेल सरनेम घाल्लेले निमित्त आमकां आमची गेल कोण म्हूण कोण न्हू थंय सोयरी करच्याक सुलभ जाता म्हणलेले निमित्त असल एक निर्धार केला आमचे गेलेले वर्ल्डीक मुंजी जाले नंतर थंय आयिल जन मेळून एक मेट्रिमोनियल कॅम्प आनी करता ती जलारीची थंय जनान उरलोचे एके तेलुगू इंग्लीश हिंदी अशी कोंकणी भास थंय निरर्गळ जावन उलयतले मस्त उणे तांतू युवजन मस्त उणे हे एक काम थंयच्यान वपास तांगेली भास शिकची काम थंय जावका जाला थंयच्या चेडवांक जीएसबी स्कॉलरशिप्स मेळटा ती जाल्यार तांकां हांगा आमगेल मेन हेकडे आमगेल जनान मस्त अशें साऊथ कॅनरा जावं नॉर्थ कॅनरा जावं हाजी कनेक्शन उणें तशें जावन तांकां स्कॉलरशीप मेळटा ना तांकां हांगा तकून दिता म्हळ्यार वरके ना तांकां घेवच्याक साध्य जातना हाजे ಬಗ್ಗೆ हंग आशिल्ल्यांनी ಸ್ವಲ್ಪ जन दानीनी ಸ್ವಲ್ಪ जन समाज सुदारकांनी नंद्याल गांवाचे जीएसबी समाजाक दत्तू घेतल्यावरी घेवन तांकां प्रोत्साहन दिवका म्हणून श्री रघुवीर शेणैले एक चिंतन आसा आमके कहिले एक हाजे प्रकार साधारण एक 100 दाखून 150 फॅमिली आमकां तसले 150 फॅमिली जाल्यार आमकां आयडेंटिफाईड आणि 50 फॅमिली गोत नशे आसचे ಒಟ್ಟು 200 फॅमिली इंटू 4 जन जाल्यार 800 जन ना आणि एक 200
हजारा भित्तेरी सगळे स्टेट अंतू 100 कोटी आंध्र जन पॉप्युलेशन आशिल्लें आंध्र अंतू 810,000 GSP हा तितले बट हांव आमगेले चेडूं मोटिवेट करता म्हळ्यार हे 800 जन चेडूं वरके सॉरी 800 जनांत 100-200 चेडूं आनी पल्ल्या तसाल काम तसाल शेणाय म्हणटाले की त्या गांवांत एक नाव घेवका म्हणून म्हगेले एक प्रयत्न हांव आता तुम्ही वर्ल्ड कोंकणी केंद्र दाखवून येयला हांव वर्ल्ड कोंकणी केंद्राक सांगता कसा म्हळ्यार आमगेल वर्ल्ड कोंकणी केंद्र दाखवून आमगेल आंध्र प्रदेशाक कसने एक अवकाश तुम्ही करून दिवका म्हणून म्हगेले एक रिक्वेस्ट विनंती तज्जोट्टू तुम्ही मात्र करता आमगेल सगळे आमचे गेल समाज गोवा महाराष्ट्र तमिळनाडू केरळा कर्नाटका इथं असं एक 7-8 स्टेट आणतो त्यांचे एक चॅरिटीज करताला असं म्हणलं आमक इन्फॉर्म केलं म्हणलं आमगेला काय चड 1000 कटले चड चढू ना 50 तकून 100 भितर हा 50 तकून 100 भितर हायस्कूल दाखवून आम्ही डिग्री PG शिकता चढो वर आम्ही हेल्प करीत तक कसने एक अवकाश करून दिल म्हणलं रे हंग दुडवा सपोर्ट ಒಟ್ಟು आमचे गेला आमका असती म्हणून एक धैर्य मिळत वर्ल्ड कोंकणी केंद्रातून म्हाका कोत्तशिल्ले माहिती प्रकार वर्ल्ड कोंकणी केंद्रातून खाली इंजिनियरिंग शिकतले चेडवांक हांका म्हणून मात्र आसता आमगेले तेकडे इंजिनियरिंग शिकचे 5 जन वरे आसना ते तांणी थंय तितले दूर वचच्याक तांकां म्हळ्यार लँग्वेज प्रॉब्लेम एक आमचे गेले हे नाही एक दोन्ही एक भय हांतू तांणी येवचे कष्ट येवचे दिताना आमकां कसं म्हळ्यार हायस्कूल चेडू मस्त आसा आता ऑलरेडी तुमका तेलुगू येना तेलंग जाल्यार इंग्लिश मिडियम चेडू चड असतात इंग्लिश मिडियमाचे सांगेत चेडवा मध्ये कसं सांगिल्ल्यान तर तुज्या तेलुगू ट्रान्सलेशन करूंक आमी आसा ते आमगेले आमी ते केल्ले म्हण जाल्यार बदल सांगता जाल्यार आज आंध्र प्रदेशाक एक दत्त घेवका म्हळ्यार व्हड आशिल्लें न्ही की कोंकणी केंद्र ताणें दत्त घेतलो म्हण जाल्यार आमचे गेले समाज आंध्रांत रपता मेगेल आलोचन कशें म्हळ्यार हांव हांगा मेगेल वेळारांत कितले बिजी आसलो वरके मेगेल रेस्ट टाइम हांव खंयच्याक एक समाज सेवा स्पेंड करता म्हणून हांव वर्ल्ड कोंकणी केंद्र तशें तुमगेल कमिटी दाखोवन तुमगेले एक ऑर्गनायझर्स कसं म्हळ्यार तुम्ही समाजा खातीर मस्तन केलेलें आसा तुम्ही एक टीम घेवन येयात हांगा आमगेल डिस्ट्रिक्टांत हांगा देवू वलवल जागे पळय पवित्र क्षेत्र हांगा श्रीशैल आमगेल डिस्ट्रिक्ट आसा मंत्रालय आसा आणि महानंदी आसा साक्षात नरसिंह देव विष्णुमूर्तीन अवतार घेतिल्ले जागो नरसिंह देवस्थान भारत देश प्रपंच खंय आसला रे नरसिंह देवान उद्भव जावन हिरण्यकशिपू संहार करून प्रल्हाद रक्षण करत एक भायर येईल जागो अहोबिलम आमगेले लागगी नंद्याला पण आज उमामहेश्वर क्षेत्र ईश्वर आणि पार्वती एक लिंगंतू एक मनुष्या रूपारी त्यांनी स्वयंभू जावन आयिल्ले यागंटी क्षेत्र आसा तशी एक टूर गॅलरी मेगेल सपोर्ट करतात तुम्ही ह्या गावा आयिल्ल्याक आम्ही मस्त खुश पावतात कसाला म्हळ्यार हांव आसा म्हण एक प्रितीने येताना हांव ताका सर्विस दिता ताजे खातीर हांव तुम्ही केन्नाय ऑलवेज वेलकम मेगेल आत्ता जाल्यार करता समाजाक सबार प्रमुख जलल देवस्थानाचे एक पुण्यक्षेत्र आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण हांगाचे नंद्यालांतू आजचे यागंटी श्री उमामहेश्वर देवस्थान एक जनप्रिय देवस्थान संगम कुलाचे श्री विजयनगर साम्राज्याचे स्थापक हरिहर आणि बुक्कराय हांनी ह्या देवस्थान बांदिल्के एक काणी प्रकार अगस्त्य मुनीन हांगा हे उमामहेश्वर देवालय मूर्ती प्रतिष्ठापन केलेली म्हणतात अगस्त्य मुनीन मुख्य जावन हांगा व्यंकटेश्वर देवालय मूर्ती स्थापन करची खातीर तयार केलेले जाल्यार ते स्थापन करतना ती मूर्ती थंय बैसनी कस की ताका भिन्न जाली ते कसं नाही म्हणून देवा लागी म्हळ्यार ईश्वरा लागी ताणें प्रार्थना केलेले तेन्ना ताका कळ्ळी कसं म्हळ्यार हे क्षेत्र ईश्वरा देवस्थान जावच्याक प्रशस्त जाल्लें क्षेत्र तशें जावन ईश्वर देवाल देवस्थानाची हांगा करचे सूक्त म्हळाले तशें जावन एक फातरारी श्री उमा आनी महेश्वर देवाली मूर्ती हांगास अनेक काणी प्रकार एक चिट्टेप्पा म्हणलेले एक भक्तान हांगा आयिल्ले तेन्ना एक वाघू थंय येतकय तो वाघ हक्क कसने करना देखून हक्क ते ईश्वरू वाघा रूपार ताका पळोवचे आयला म्हण मनाक गेलके तशें जावन ताणें तेलुगू भाशेन हांव हांगा ईश्वराक पळयलो म्हणून बॉम्ब मारलेके
ते बदल जावन आतां यागंटी म्हूण जाल्ला म्हूण म्हणटात. तशी यागंटी उमा महेश्वर देवस्थाना लागींची एक चिट्टप्पाले एक गुंय आसा. तशें जावन हें क्षेत्र एक जनप्रिय क्षेत्र हें वय नंद्यालांतू आसा. आंध्र प्रदेशाचे नंद्याल गांवां वचून व्यारू उद्योग कोरनु ತಂಗೆಲ್ ಧರ್ಮ ತಂಗೆಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಂಗೆಲ್ ಭಾಷ ಸೋಣಶಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋರ್ನು ಅತ್ತ ಅನಿಕೈ ಹಂಗ ದೂರಷ್ಟೇ आमगेलोटू कनेक्ट करूक प्रयत्न करता सती. आम्ही मुख्य जाग्यार आसून कोंकणी सर्व कानाक ऐकतची उलयतची बरयतची हांगा संस्कृतींतू आमी जीवन करतची समृद्ध जावन आसती. आमी तांकां आमगे संस्कृती कशी पावोवची तांकां मुख्य वाहिनीक आमी कशी घेवचे आमी कसलेपुणी प्रयत्न आमी करवेत. आमी थंय गेलेले तेन्ना हांगाचे केलो प्रमुखाले नांव पुरो आमी घेवन वचून तांकां मेळचे प्रयत्न करवेत. मेळ्ळेले तेन्ना तांकां हांगा आपोवचे. जेवा आमी थंय गेले तेन्ना तांगेले एक गांव पळोवचो, एक थंय कसकसने अभिवृद्धी जाल्ला म्हण एक कनेक्शन दवरून घेवचे. हांगा जाल्लेले विचार हांगा जाल्लेले ಕೆಲವು अभिवृद्धी कार्यक्रम थंय करूं जातकी म्हूण तांगेला विचार सुचे असल पुरो आमी करवेत. तशी तांकां मुख्य वाहिनी हाडून तांणी वरेन कोंकणी भास भरमेरी मुखावेले जनांगाच्या न्हय उल्लोच तशी आमी प्रयत्न करवेता. तुमकां विश्व कोंकणी यात्रेचे हे एक अंक कशी लागले म्हणून हांगा कमेंट्सां बरोवन सांगात. हे चॅनल सबस्क्रायब करात. हे एपिसोड हाजी लिंक विंगडालो वांटून घेयात. अशी आमी प्रोत्साहन करूया. विश्व कोंकणी यात्रा नित्य निरंतर चलत असता. मुखावेल अंकांतू अनेक गांवाची काणी घेवन तुमगेल मुखार येता ती. त्या दोलताय नमस्कार.